गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. पुराय देशान लग्न आनी लग्ना वरवीं येवपी जे अधिकार आसात ते सगळे धर्मा प्रमाण वेगवेगळे आसात. म्हणजे तांचो कायदो हो वेगवेगळो आसा. पूण गोवा हें एकूच अशें राज्य आसा जें ताका अपवाद आसा. म्हणूनच जेन्नाय देशान केन्ना युनिफॉर्म सिवील कोड अख्ख्या देशान लागू करचो अशें म्हणटात तेन्ना गोंया कडेन एक उदाहरण म्हणून पळयतात. पूण हाजे बरोबरच कांय प्रश्न मुखार येतात. ते म्हणजे गोंयचे फॅमिली लॉज जे आसात, गोंयचे जे कायदे आसात ते खरेच युनिफॉर्म आसात काय ना. आनी तो जो ओरिजिनल पोर्तुगीज सिवील कोड आशिल्लो तो लोकांनी वाचला आनी तोच तांकां अख्ख्या देशाक लावपा जाय काय ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे कायदो वो फक्तच युनिफॉर्म किंवा समान आसून चलता काय ताका आनी कितें निकश आसात सगळ्या अख्ख्या देशाक लावचे खातीर. ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां जाणून घेवपाक आज आमचे बरोबर आसात ॲडवोकेट आल्बर्टिना आल्मेदा. दोतोर तुमकां येवकार. ॲडवोकेट आल्मेदा ही एक प्रॅक्टिसींग लॉयर आसा आनी फॅमिली लॉजाचे प्रॉपर्टी रायट्स जे गोंयांत आसात तातूंत तांची PhD आसा. सो आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की खरें वो जे गोंयचे फॅमिली लॉज आसात ते आसात कितें आनी तांकां ते खरेंच युनिफॉर्म आसात काय ना. सो दोतोर म्हाका सांगा की गोंयचे जे युनिफॉर्म सिवील कोड अशें जे सगळे जाणां म्हणटात, सो गोंयचे जे फॅमिली लॉज आसात ते आनी बाकीच्या देशांत जे लॉज आसात पुराय भारतान गोंय सोडून तातूंत कितें डिफरन्स आसा. सो पहिले म्हणजे फरक म्हणजे गोंयच्या कायद्यामध्ये आणि बाकीचे जे वेगवेगळे कायदे आसा, एक म्हणजे चडशे कायद्यांनी भारतान जे चडशे कायदे आसा तितून चेडवांचे आनी चेड्यांचे रायट आपले आवय बापायच्या प्रॉपर्टीन इक्वल आसा. तो कायदो दुसरे खुबशे कायद्यांनी ना. तशेंच आमच्या कायद्यान गोंयच्या कायद्यान एक मॅट्रिमोनियल प्रॉपर्टी म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे जेन्ना बायल एक दोग जाणां लगीन जाता तेन्ना तेंची जी प्रॉपर्टी आसा ती कशी वांगडा म्हणजे धरतली हेचेर एक कांय प्रोविजन्स आसा. आनी तशेंच आनी एक हो एक असली प्रोविजन्सां दुसऱ्या बाकीच्या स्टेट्सांनी कांय ना. तशेंच आनी एक तिसरें हें आसा की वील जेन्ना एक आवय बापूय वील करतात तेन्ना एक बंधन आसा तें वील करपाक. म्हणजे तेंच्यांनी एक अर्दोच वांटो तेंचो अर्दो वांट्याचे तेंचो अर्दो वांटो आसा पळय तितूंतलो अर्द्या वांट्यांतली अर्दो वांटो तेणी आपल्याक जाय असो दिवपाक जाता. आनी बाकीचे सगळ्या भुरग्यांक इक्वल शेअरांनी वचपाक जाय. सो नाजाल्यार कितें जाता, जनरली समाजान एक सन प्रेफरन्स खंय तरी आसा. कित्याक समज आसा की फक्त चलो एक ती फॅमिली कंटिन्यू करतलो म्हणून जर हें बंधन ना जाल्यार ती आख्खी प्रॉपर्टी चल्याक दिवंक शकता. जाल्यार हें एक बरें प्रोविजन आसा गोंयच्या कायद्यान. पूण त्याच बरोबर खूब तितली बरीशी प्रोविजनाय तितली बरी ना तसली प्रोविजनाय आसा. सो दोतोर सगळीं म्हणटात तशी की भारतान म्हणटात की गोंयचो जो फॅमिली लॉज आसात म्हणजे गोंयचो जो फॅमिलीचो कायदो आसा तो युनिफॉर्म आसा. खरेंच युनिफॉर्म आसा म्हणजे आतां तुमी म्हणलें की कांय प्रोविजनां बरी आसात कांय प्रोविजनां बरी ना. पूण तो सगळ्यांक समान लागू जाता. सो कांय प्रोविजन्स आसा ती सगळ्यांक समान लागू जाता. पूण कांय प्रोविजन्स आसा ती स्पेशल फॉर स्पेसिफीक सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविजन आसा गोंयच्या फॅमिली लॉजान फॉर हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. सो तें प्रोविजन ऑब्वियसली इट इज ओनली एप्लिकेबल टू हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली.
बाकीच्या धर्माच्या लोकांक लागना. तशेंच कॅनॉनिकल मॅरेज आसा ती कॅनॉनिकल मॅरेज म्हणजे फक्त तें ऑप्शन फक्त क्रिस्तांवांक आसा. सो तें ऑप्शन बाकीच्या लोकांक ना. सो अशें वेगळेपण आसा कायद्यान आमच्या. सो इट इज नॉट युनिफॉर्म. येस. इट इज नॉट युनिफॉर्म थ्रूआउट हय. थ्रूआउट द येस, रिलिजन्स ऑल्सो. बिकॉज मेथड रेजिस्ट्रेशन कशें करता किंवा कसली टायप ऑफ फॅमिली, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली जाल्यार हितून वेगळेपण आसाच. तर म्हाका एक सांगा की युनिफॉर्म सिवील कोड हाडलो काय सगळ्यांचें भलें जातलें अशें एक मत आसता जनसामान्याचें. सो हो जो युनिफॉर्म सिवील कोड आसा तो बायलां खातीर कितलो सारको आसा? ना, युनिफॉर्म सिवील कोड सोडून दिवया, आमी गोंयच्या लॉजां बद्दल उलोवया की गोंयचे जे लॉज आसात ते बायलां खातीर इज इट अ सोल्युशन? बायलांचें भलें जाता तातूंत? अशें म्हणूंक जायना. म्हणजे ते युनिफॉर्म आसा काय युनिफॉर्म ना हाचेर कांयच प्रभाव पडना. ती प्रोविजन्सां समाजाक बरी पडटा, फॅमिलीचे सगळे मेंबर्सांक सारकी योग्य आसा हेचेर आमी विचार करूंक जाय. कित्याक हांवें पळयलां जेन्ना अशे गैरसमज आसा की युनिफॉर्म सिवील कोड म्हणजे सगळे समाजाचे कितली व्यसनां आसा किंवा समाजाचे वायट गूण आसा ते सगळे युनिफॉर्म सिवील कोड एक मॅजीक कशी सगळे सुदारतली म्हणून. आनी ह्या गैरसमजाक लागून आमीच गोंयांत खूब सफर जाल्या. फॉर एग्जाम्पल डावरी प्रोहिबिशन एक्ट देखीक हांव सांगता. डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो भारतान आसलो तो गोंयांत लागू करूंक ना. कित्याक म्हणून की युनिफॉर्म सिवील कोड आसा म्हणून गोंयांत डावरी प्रॉब्लेम आसचो ना, दोतीचो प्रॉब्लेम आसचो ना म्हणून. पूण पळोवंक गेल्यार आमी सगळींच जाणां कांय डावरी डेथ सुद्दां गोंयांत जाल्ली आसा. दोतीक लागून त्रास केल्ले आसा बायलांक. जर डेथ जावंक ना तरी कडेन खूब त्रास केल्या, इतले त्रास केल्या तिणी आत्महत्या केल्या दोतीक लागून. म्हणटकूच दोत आसाच. आमकां तो जरी खुबशीं प्रोविजन्सां सगल्यांक लागू जाता तरी जाल्यार दोतीचो प्रॉब्लेम आसाच आनी दोतीक लागून सतयताच. म्हणटकूच हें धरून युनिफॉर्म सिवील कोड आसा म्हणून एक सगल्याचेर एक कुडको पातोळपाचो अशें जावंक जायना की कांय प्रॉब्लेम ना, सगळे अंडर द कार्पेट गेले म्हण वयता. सो मागीर आमकां झगडचें पडलें, महिला संघटनाक बायलांचे संघटनाक झगडचें पडलें की हांगा डावरी प्रॉब्लेम आसा तर भारतान जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आसा तो तुमी गोंयान कित्याक लागू करूंक ना, करूंक जाय म्हणून अशें. सो गोंयचे जे आतां आमी ताका कॉमनूच लॉज म्हणया, युनिफॉर्म तर म्हणपाकच जायना. हे जे गोंयचे कॉमन लॉज आसा ते तुमी म्हणटा की दे आर ओन्ली टील रिलीजन लेवल, ते सुद्दां ना. टू बी व्हेरी प्रिसायज रिलीजन लेवलाचेर सुद्दां ना. पूण एक तो कायदो आसा जो आमी सद्या अशें म्हणुया की एज अ अम्ब्रेला हे कशें रिलीजना खातीर सारको आसूं येता, पूण रिलीजनच्या सकयल पासून फॅमिलीजां खातीर तो सारको ना. हय. सो देखून म्हाका हें म्हणपाचें आसा की युनिफॉर्म जावं काय युनिफॉर्म ना जावं हेचेर कांयच प्रभाव पडना. एक्चुअली पळोवंक जाय कित्याक एक प्रोविजन युनिफॉर्म आसूंक शकता की आतां फॉर एग्जाम्पल देखीक आमच्या गोंयच्या कायद्यान ती प्रॉपर्टी जी मॅट्रिमोनियल प्रॉपर्टी हांवें आतांच म्हटलेलें, ती जी प्रॉपर्टी म्हणजे घोवाची जावं बायलेची जावं ती एकत्र जाता आनी ती एकट्या ते कपलाची प्रॉपर्टी कशी जाता. इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉमन युनिट. सो आतां जर ही प्रॉपर्टी कॉमन जाली बरी गजाल, कित्याक बायल खूबदां घोवाच्या घरा वयता, ती कितलें काम करता ते घोवाचें घर सारकें दवरूंक, अशें बरोबर दवरूंक आनी वेवस्थीत दवरूंक बी, आनी पयशेय मोडटा आनी पयशे पसून मोडना जाल्यार आपलो गाम वारयता तेजेर. तिका ताचें कांय मेळना, बट एटलिस्ट कॉमन प्रॉपर्टीन तिका तें तरी मेळटा अशें म्हणूं येता. हय. पण हें डायवोर्स जायना आनी प्रॉब्लेम्स ना जाल्यार प्रॉपर्टीचे
तितल्या पुरती ओके आसा. जेन्ना प्रॉब्लेम्स जाता तेन्ना कोणा कडेन कंट्रोल आसा तें पळोवपाक जाय. आतां गोंयच्या कायद्या प्रमाणे जी बायलांची प्रॉपर्टी आसा, मॅरिटल प्रॉपर्टी, मॅट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, तेचे मॅनेजमेंटाचो हक्क दादल्याक आसा. आनी हे प्रोविजन जें आसा तें सगळ्या धर्मांक लागू आसा. सगळ्या धर्मांक आनी कोण धर्म पाळिना तेकाय सगळ्यांक हें लागू आसा. जाल्यार हें प्रोविजन म्हण टू रिलिजियस लॉ म्हण टू सेक्युलर लॉ हें युनिफॉर्मली सगळ्यां कडेन लागू जाता आनी डिस्क्रिमिनेट करता बायलांक. कित्याक मॅनेजमेंट कित्याक घोवा कडेच आसपाक जाय, रायट? म्हणजे हे प्रोविजन एक्चुअली आसा लॉवान. हय, युनिफॉर्म सो म्हणजे सगळ्यांक लागू हा. बायलांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची म्हणटा तशें आमी दिसतना बरें दिसता की अरे बायलांक प्रॉपर्टी मेळ्ळी, पूण स्वताच्या प्रॉपर्टीचेर तिचो जर हक्क ना, कंट्रोल ना, तिका मॅनेज करपा येना जाल्यार ते आसुनूय कितें उपयोग अशें जाता. हय, सो हांव म्हणिना की कांयच उपयोग ना, पण हांव म्हणटा की ते लास्ट मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज अबाउट कंट्रोल. आनी जर कंट्रोल करता तेन्ना म्हणजे सपोज ते मॅनेजमेंट तेच्या हातीन आसा म्हणटकूच तेणें कितें जाय तें करूंक जाता जाल्यार तिचो से कितें त्या प्रॉपर्टीच्या बद्दल, तिचो हक्क कितें, कितलो पुरती हक्क म्हणूं येता त्या प्रॉपर्टीच्या बद्दल. देखून हांव परते म्हणटा की युनिफॉर्म आसून युनिफॉर्म इन डिस्क्रिमिनेशन आसूंक शकता किंवा युनिफॉर्म इन इक्वॉलिटी आसूंक शकता, पण देखून युनिफॉर्माचो प्रश्नच येना डिस्कस करपाक. आमी डिस्कस करपाक जाय की हे फॅमिली लॉज कितल्या पुरती सगळे फॅमिलीचे मेंबर्सांक म्हणजे जावं ती जाणटी, जावं ती बायलां, जावं ते दादले, जावं ते ट्रान्सजेंडर, जावं ती तेंचे सेक्शुअल ओरिएंटेशन डिफरंट आसूंक शकता. नाव सुप्रीम कोर्टान सुद्दां रेकग्नायज केला की इट इज नॉट अ क्रायम, रायट? पण फॅमिली लॉन प्रोविजन वेन इट मॅरेजाच्या बद्दल सेम सेक्स मॅरेजीस आर नॉट अलाउड. बरोबर. सो आनी तशेंच न्हू बाकीचे खूब गोश्टी आसा. एक तो प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट एक एग्जाम्पल दिला. तर अशे प्रोविजन्स आसा जाल्यार युनिफॉर्म इन डिस्क्रिमिनेशन जाल्यार युनिफॉर्म जावन कितें फायदो? सो युनिफॉर्म न्हू हाचेर चर्चा जावंक जाय. एक्चुअल डिस्कशन जावपाक जाय की हे कितल्या पुरती हे कायदे बरोबर आसा लोकांक, म्हणजे कितल्या पुरती हे लोकांक बऱ्याक पडटा, योग्य पडटा लोकांक, जावं जाणट्यांक, जावं नेणट्यांक, जावं भुरग्यांक, जावं बायलांक, कितल्या पुरती बरोबर आसा हेचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. आनी तातूंत प्रोसेसूय इम्पॉर्टंट. आतां कायदो कितें बदलूंक जाय, कित्याक कायदे जसो समाज बदलता ते सगळे पडून कांय प्रॉपर्टीज डिफरंट टायप्साच्यो प्रॉपर्टी आसा. आयज काल सायबर प्रॉपर्टी आसा आनी बिटकॉयन म्हणून कितें आसा आनी इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आसा. वेगवेगळी आसता ती. हय, सो ह्यो खूब गोश्टी तेन्ना तो कायदे केल्ले तेन्ना खंयचेय फॅमिली लॉ जावं ते हे गोश्टींचेर विचार करूंक नासलो. सो आतां जेन्ना हे बाकीचे सगळे हे आसा प्रॉपर्टीज, डिफरंट टायप्स ऑफ प्रॉपर्टी आनी बाकीचे विचारूय बदलल्या. आतां समज एडॉप्शनाच्या बद्दल पयलीं एक आसलें की एडॉप्शन म्हटल्यार तुका म्हणजे एक चॉयस कशी नासली समाजान. म्हणजे समज तुका भुरगीं नात जाल्यार तूं एडॉप्शन करतलें अशें, आनी तेंय जाल्यार चलो ना जाल्यार असली अशे समाजाचो दृश्टिकोन आसलो. आतां तें बदलला तेन्ना कायदोय बदलूंक जाय ते प्रमाणे. आनी जर कायदो बदलना ते प्रमाणे म्हणून जेन्ना एक रिव्यू करता त्या कायद्याचो तेन्ना ही डिस्कशनां जावपाक जाय की सगळे सेक्शन्सा मदें चर्चा जावपाक जाय की आमी आतां कायदो खूब टायम लागू आसा. लोकांचे कितें एक्सपिरियन्स हो कायदो वापरून, लोकांचे एक्सपिरियन्स कितें तें सगळें मेळोवन घेवन आनी मागीर जे एक्सपर्ट्स आसात ते सगळे आपलें मन लावन पूण लोकांची एक्सपिरियन्सान धरून
आपली बेश्टी तकली न्हू आपलो विचार असो तसो म्हणून, पूण हे एक्सपिरियन्स धरून कशे हे कायदे बदलूंक जाय, आनी ते कायदे बदलूंक जाय जाल्यार एक एक कायद्यान कसलो बदल हाडूंक जाय हें पळोवन बदल हाडूंक जाय. म्हाका हेंय म्हणपाचें दिसता जाणा की कांय प्रोविजन्स आसा गोंयच्या कायद्यांनी, कांय प्रोविजन्स आसा आनी अशें म्हणटात की ती प्रोविजन्स रिडंडंट म्हणून, पण ती रिडंडंट आसूं काय रिडंडंट नासूं ती बरोबर ना जाल्यार ती काडूंक जाय. सो फॉर एग्जाम्पल जर आमच्या एक खंयचो कायदो आसा कोड ऑफ कस्टम्स अँड युसेजीस ऑफ जेंटायल हिंदूज आनी लोक वापरना सुद्दां जाल्यार तो कायदो कित्याक म्हणून दवरपाचो, तो कायदो मुद्दम काडूंक जाय बुकांतलो, कायद्याच्या हितूंतलो ती प्रोविजन्सां काडूंक जाय. जर ती बरोबर न्ही की समज एक दत्तक म्हणून घेवपाक तुका चलो ना जाल्यार तूं दत्तक तुवें उमके वर्सां जालीं आनी चलो ना जाल्यार दत्तक घेवंक जाता, हाचो अर्थ कितें असले प्रोविजनाचो? बरोबर. जर ते प्रोविजन कोण तरी जरी वापरना जाल्यार ते काडून उडोवपा जाय. वापरना म्हणून आनी योग्य न्हू म्हणून, जस्ट न्हू, इट इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट फेअर ऑन पीपल. सो हे प्रोविजन काडूंक जाय कायद्याच्या बुकांतल्यान. कित्याक म्हणून दवरता? रिडंडंट म्हटल्यार उलोवन जाता. बरोबर. हे प्रश्न आसा. सो असे काय कायदे आसात जे आता लोक वापरिनात हय आणि आता तांचो काय अर्थय उरलो ना आणि लोक आता म्हणतात तशें आमी सुशिक्षीत जालात, दे आर एज्युकेटेड, तांकां कळटा की कितें रायट कितें रॉंग म्हणून. पूण जर कोणी वाचून बिचून त्या कायद्याचो फायदो घेतलोच जाल्यार तांकां घेवपा अलावड आसा. अशें प्रोविजन आमच्या कायद्यान आसा. बरोबर. हय. सो ह्या जशें दोतोर म्हणटा तशें जर त्यो कायदे तुमकां कळटा की रॉंग आसात आणि ते रिडंडंटय आसात जाल्यार ते आजून कित्याक आसात त्या कायद्यान, ते कोण एक कितें तरी अशें जावं जाय की बाबा हे सगळे कायदे रॉंग म्हणून काडून उडोवपा जाय. सो दोतोर म्हाका आतां सांगा की एवरी टायम वी से म्हणजे एवरी टायम इंडियन वे डिस्कशन जाता की युनिफॉर्म सिवील कोड लावचो, युनिफॉर्म सिवील कोड लावचो, तेन्ना गोंयचेच कायदे सगळी भर लावचे अशें म्हणटात. कॅन गोवाज फॅमिली लॉ रियली एक्सटेंड टू इंडिया? म्हणजे इज इट पॉसिबल काय? म्हणजे भायले कायदे आसात ते खरे तितले वायट आसात की गोंयचेच लावचे सगळी भर? ना, हेच हांव म्हणटा तें की ते युनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री किंवा युनिफॉर्मिटी अक्रॉस द रिलिजन हाचो अर्थ म्हणून कितें? ते फेर आसपाक जाय, ते जस्ट आसपाक जाय कोणाकूय, ते फॅमिलीच्या आख्ख्या फॅमिलीच्या मेंबरांक. आनी ती फॅमिलीचें डेफिनिशनूय बदलूंक जाय. आयज काल जसो समाज बदलला, फॅमिली म्हणजे कितें हाचोय अर्थ रिडिफायन करपाक जाय. सो हे सगळे रिडिफिनिशन एंड अपडेटींग एंड रिव्ह्यूइंग जावपाक जाय, पण ते आज पर्यंत ते रिव्ह्यूइंग जायना. फक्त युनिफॉर्म करना जाय, युनिफॉर्म करनाका हेचेरूच डिस्कशन जाता. हे प्रोविजन्सांचेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी तरी ते जेन्ना ही चर्चा जाता तेन्ना कशे आमी भारतांत कशे कायदे आसपाक जाय किंवा गोंयांत कसले कायदे आसपाक जाय हेचेर आमी कितें म्हणूंक शकता. जेन्ना हे फूल डिस्कशन जाता आनी सगळे वेगवेगळ्या सेक्शन्सांच्या मदें डिस्कशन जाता, वेगवेगळ्या पातळीचेर डिस्कशन जाता, तेचे वयल्यान जशें लोकांचे एक्सपिरियन्स आसा हे कायद्यांचे कितें तांकां बरोबर लागूंक ना, बरोबर तांकां उपयोग पडूंक ना, कायदो असो आसा म्हणून तो अनफेअर आसा एक खंयच्या सेक्शन ऑफ सोसायटीक, जाल्यार हे सगळे चिंतून आमी कायदो बदलूंक जाय. आनी जोय कायदो आमी हाडूंक सोदता तो आमचे घटने प्रमाणे आसपाक जाय. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे घटने प्रमाणे आसपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज आसपाक जाय त्या कायद्यान. सो फॅमिली ती कॉन्स्टिट्युशनाच्या भायर पडना. इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ सोसायटी. सो ऑल द रायट्स टू लायफ, टू अ डिग्निफायड लायफ
रायट टू लायव्हलीहूड म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आसा, रायट टू इक्वॉलिटी म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आसा. सो जशे हे सगळे रायट्स ते फॅमिलीनूय आसपाक जाय. तितून वेगळेपण कित्याक? पण हाचेर लक्ष वचना. आमी फक्त पळयता की युनिफॉर्म जाय आनी गोंयांत आसा म्हणून तो सगळ्याक पातळूंक जाय म्हणून. वेगवेगळे लॉज आसा, खंय खंय कांय बरी प्रोविजन्स त्याय कायद्यांनी आसा, ती आमी पळोवपाक जाय की ती बाकीच्या लॉजांनी बरी पडटा जाल्यार उपयोग लागू करूंक जाता जाल्यार कांय प्रोविजनां लागू करूंक जावची ना. कित्याक ती त्या धर्मान किंवा त्या कायद्यान बसता. ट्रायबल लॉ जावं खंय ती ते दुसऱ्या कायद्यान लागू जायना. फॉर एग्जाम्पल ट्रायबल लॉन ते कांय कम्युनिटी कॉन्सेप्ट्स आसा ते हिंदू लॉन काय क्रिस्टियन लॉन एक वेळ लागू जावचे ना. तर एक कायद्यान बदल हाडपाक जाय. जसो समाज बदलता, पूण समाज बदलता म्हणजे वायट डायरेक्शनान न्हू. जसो समाज बदलता तर कॉन्स्टिट्युशनलाची मूल्यां एप्लाय करून न्यू सिट्युएशनाक कशी एप्लाय करची अशी हेचेर चर्चा जावपाक जाय. आनी आमी न्यू चेंजीस इन द लॉज हाडूंक जाय. सो सरसकट एक कायदो सगळ्यांच्या माथ्यार मारूं जायना. प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक फॅमिली युनिटाक म्हणा, प्रत्येक सोसायटल कम्युनिटीक म्हणा, नाल्यार प्रत्येक रिलिजनाचे असे वेगवेगळे कांय ना कांय कस्टम्सूय असतात. ते सगळे लक्षांत धरून अख्ख्या देशा खातीर कायदो करूं जाय. फक्त गोंयाचे फॅमिली लॉज काडले आनी अख्ख्या देशाचेर मारले अशें जावूं जायना. सो दोतोर, आय वॉन्ट टू कम बॅक टू दॅट युअर पॉयंट ऑफ युनिफॉर्म काय नॉन युनिफॉर्म अशें जे प्रत्येक फावटी एवरीवेअर द डिस्कशन सेम, युनिफॉर्म काय नॉन युनिफॉर्म. आणि तुम्ही म्हणले ते एक गोष्ट म्हाका खूब आवडली की इट्स युनिफॉर्म इन डिस्क्रिमिनेशन अशें जावूं जायना. सो वॉट आर द सोल्युशन्स? कितें करूं येता की जशें तुमी थोडेच गोश्टी सांगले की एक्सपिरियन्सीस घेवप लोकांचे, तज्ञांची मतां घेवप आनी आतां पर्यंत कितें चलत आयलां तें पळोवप. जे रिडंडंट प्रोविजन्स आसात ते एक्चुली काडून उडोवप लॉवांतल्यान. सो म्हाका एक आतां टू सम एवरीथींग अप म्हाका एक सांगा की इफ द डिस्कशन इज इज इट युनिफॉर्म ऑर नॉट युनिफॉर्म, वॉट द डिस्कशन शूड बी अबाउट द युनिफॉर्म सिवील कोड इन जनरल. म्हणजे इंडियान आमी आतां युनिफॉर्म सिवील कोड जावं जाय अशें म्हणटात, तर कितें आसूं जाय तें डिस्कशन? म्हाका दिसता पयलीं सद्या ते शब्दच प्रॉब्लेमॅटीक आसा. सो आमी म्हणपाक जाय, कित्याक ते फॅमिली लॉजाक रिफर करता. आख्खे कोड म्हणजे आख्खे सिवील लॉज आसा तेजेर लक्ष वचना. सो फॅमिली लॉजाचेर डिस्कशन चलता न्हू, जाल्यार फॅमिली लॉजान कशें कितें प्रोविजन्स आसा ते फॅमिली लॉजान आनी त्या लोकांचे जेंकां लागू जाता ती प्रोविजन्स तेंचे एक्सपिरियन्स कितें त्या कायद्या बद्दल. तर तांकां तो लोकांक तो कायदो लागू आसा तो जस्ट आसा, फेर आसा, ते सगळ्यांक बरोबर आसा, योग्य आसा सगळ्यांक, हें पळोवंक जाय. तर तेचेर लक्ष आसपाक जाय. सो फॉर एग्जाम्पल, आनी तेंच न्हू, जेन्ना समाजान इक्वॉलिटी ना, आमच्या कायद्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे इक्वॉलिटी आसा, पण समाजान इक्वॉलिटी ना. देखून आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान एक प्रिंसिपल आसा की इट शूड बी सबस्टेंटीव इक्वॉलिटी. म्हणजे जर दोग जाणां एका पातळेर ना, खंयची दोन मनशां जाल्यार काय दोन सेट्स ऑफ पीपल, जाल्यार तांकां एका पातळेन हाडपाक एक सेक्शनाक जी बरोबर एका पातळेर ना ते सेक्शनाक स्पेशल प्रोविजन्स करपाक जाय. तर होच प्रिंसिपल हितूनूय लागू जावपाक जाय. फॅमिली लॉजान सिनियर सिटीजन्स आसा ती एका पातळेर ना, कित्याक तांकां म्हणजे भोंवपाक जायना किंवा कांय प्रॉब्लेम्स आसा, जाल्यार तांकां त्या कायद्यान कशी स्पेशल प्रोविजन्स आसची, किंवा बायलांक कशी स्पेशल प्रोविजन्स आसची, किंवा भुरग्यांक कशी स्पेशल प्रोविजन्स आसची. गोंयच्या कायद्यान थोडी प्रोविजन्स आसा भुरग्यां बद्दल, पूण ती आतां आयच्या समाजाक धरून कशी सुदारची, ह्या गोश्टींचेर लक्ष वचपाक जाय. एक सेक्शन जे फॅमिलीक लागू जाता, तशेंच वेगवेगळे कायदे आसा प्रॉपर्टींचे,
आनी तितून एक समज कंपनी लॉ, पार्टनरशीप लॉ, आतां हे सगळे जे कायदे आसा ह्या कायद्यांनी फॅमिली जी मेंबर्स आसा ते पार्टनर्स किंवा कंपनी शेअर होल्डर्स तेंच्योय फॅमिलीज आसा म्हणटो ते शेअर्स ते फॅमिलीचे प्रॉपर्टी जाता. पूण त्या कायद्यांनी कसो बदल करूंक जाता, त्या कायद्यांनी आमी कसो बदल हाडूंक जाता, किंवा मुणकार कायदो किंवा एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट किंवा हे सगळे कायद्यांनी. आतां मुणकार कायदो म्हणजे काजारी बायलेक जर ती गोवागेर रावपाक गेले जाल्यार तिका रायट ना. आमी जर म्हणटा मुणकार कायदो इज बेस्ड ऑन रेजिडन्स जाल्यार तशें जाल्यार चलो आनी खंय रावता जाल्यार आपल्या आवय बापाय कडेन रावना जाल्यार तेका कित्याक रायट तर. जर आमी म्हणटा की हां ती मुणकारांनी खूब त्रास काडल्या ते जमनीचेर आनी ती चलो चली तेच हय तांकां खूब डिप्रायव जालें आनी म्हणून ती तेंच्या आवय बापायक बरोबर रावूं किंवा ना रावूं तांकां त्रास जाल्या तेका लागून आवय बापायक त्रास केले तेन्ना तांकां एड्युकेशन एक वेळ तितलें मेळोंक ना जायत कित्याक ती तसलें काम करताली जाका तितलो वॅल्यू नासलो. जाल्यार चलयेकूय रायट आसपाक जाय आनी चल्याकूय रायट आसपाक जाय. खंयचे वॅल्यूचेर आमी चलता हेंच म्हाका म्हणपाक जाय. सो सगळ्याक पळोवंक जाय अशें युनिफॉर्म नॉट युनिफॉर्म म्हणून पळोवपाक जायना. बेश्टो झंडो आय वॉन्ट युनिफॉर्म आय डोंट वॉन्ट युनिफॉर्म कांयच जायना असल्या डिस्कशना वयल्यान. दोतोर तुमी हांगा आयली आमकां इतलें गिन्यान दिलें आनी खरेंच ह्या गोश्टींचे कोणी तरी कितें तरी सांगूं जाय आशिल्लें हाजेर की आतां पर्यंत आमी जितली डिस्कशनां आयकलां ती दे वर ऑल युनिफॉर्म ऑर नॉट युनिफॉर्म युनिफॉर्म ऑर नॉट युनिफॉर्म ह्या इतल्याचेरच आसात. पूण तुमी आमकां येवन जे हे सगळें सांगलें विथ तुमची प्रॅक्टिसींग जो एक्सपिरियन्स आसा ताणें तुमची लॉची जी नॉलेज आसा ताणें तुमी आमकां हें सगळें सांगलें ताजे बद्दल मनांतल्यान तुमचे उपकार मानता. आतां आमी दोतोर अल्बर्टिना आल्मेदा कडल्यान आयकलें की डिस्कशन हें युनिफॉर्म काय नॉन युनिफॉर्म जावप हाजेर आसूं जायना. डिस्कशन हें आसूं जाय की कायदो जो आसा तो निश्पक्षपाती कसो आसूं जाय, तो जस्ट कसो आसूं जाय, फेर कसो आसूं जाय, न्यायीक कसो आसूं जाय. सो म्हाका दिसता की जेन्नाय केन्नाय युनिफॉर्म सिवील कोडा बद्दल कितेंय डिस्कशन जातलें तेन्ना ही जी चर्चा आतां आमची जाला हें जें गिन्यान आमकां दोतोर आल्मेदान दिला तो एक रेफरन्स म्हणून पयलीं पळोवचो लोकांनी आनी मागीर थंयच्यान करपाची सुरवात तांच्यांनी नव्या कायद्याची नवो युनिफॉर्म सिवील कोड करपाची. अशाच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.